ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली। भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठुरायाचो अभिषेक केलो। एकादशीच्या निमतान गोंयभर पावसान लेगीत बरोच नेट धरिल्लो आसा, ताका लागून वातावरण कशें प्रसन्न आणि भक्तिमय जाल्लेलें आसा। सांखळे विठ्ठलापूर हांगासर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान आपल्या घरकान्नी सयत विठ्ठलाचे दर्शन आणि अभिषेक केलो। मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत विठ्ठलाचे दर्शन आणि अभिषेक केलेलो आसा। ताळगांव दुर्गावाडी हांगासर विठ्ठलाच्या देवळात भाविकांनी सकाळच्यान विठोबाची पूजा आणि अभिषेक केलो। जाल्यार पुराय दिसभर एकादशी निमतान वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन लेगीत केल्लेलें आसा। आषाढी एकादशीक पुराय गोंयभर सध्या पावसान बरोच नेट धरिल्लो आसा। सबंद मळबांक कसो सावळ्या विठुरायाचो रंग फाकिल्लो आसा आणि मांडवी न्हंयेक लेगीत चंद्रभागेचे स्वरूप आयला। विठू माऊलीच्या नामघोशात सबंद वातावरण कशें भक्तिमय जाल्लें पळोवपाक मेळटा।